माझ्या वांगडा दीस रात भोवून जे कश्ट केले त्याचे फळ तांकां मेळलेलें आसा। जीत तर माझी जाली तरी फळ तांकां मेळलेलें आसा। तशेंच आमच्या आमदार जीत भाई आरोलकर यांनी सुद्धा जे 3.5 वर्सां जे काम केलेलें आसा तेची खंय तरी पोच पावती म्हाका मेळिल्ली आसा। आनी हांव खंय तरी एक स्टँड घेवन उबें आशिल्लें भंडारी समाजचे हांव मेंबर आसलें तितून हांवें खंय तरी स्कॉलरशीप भुरग्यांक दिल्ली आसली ती भुरगीं म्हाका खंय तरी विसरूंक ना तेजें खंय तरी म्हाका एक फळ मेळिल्लें आसा। पंचायतीन आसल्या उपरांत गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानची हांव वायस प्रेसिडेंट आसलें पेडणे ब्लॉकाचे तेजें म्हाका खंय तरी हांवें खंय तरी काम केलें तेजें म्हाका खंय तरी फळ मेळिल्लें आसा। आनी गेले कित्येक वर्सां म्हाज्या मिस्टराचे जे 3 वर्सां टर्म तेज्या फाटल्यान म्हाजो तेज्या फाटल्यान हांव 2दा हेजूच सुद्दां आमी जें काम करून आयलां तेजें फळ म्हाका हें मेळिल्लें आसा। जे लीड घेतले आतां लीड घेतल्या पळय तेजे आमचे आमदार जेणी दीस रात त्यांचे सौभाग्यवती सिद्धी आरोलकर यांनी सुद्धा दीस रात भोवून जे म्हाज्या वांगडा प्रचार केलो आनी तेंचें काम आसा जे आमी सुद्दां मोर्चे केन्ना पावूंक नासले। हांव म्हाज्या मांद्रे पुरतीच आसलें पेडण्या पुरती आसलें आनी कसलें तरी आयज कारण गावलें इलेक्शनार रावलें मोर्चे पर्यंत पावले मोर्चेच्या घरान पावले आनी त्या घरान त्या वार्डार जे भाईन काम केलां तेजें वचत थंय म्हणपाक आमी भाई आसा थंय आसा तितून म्हाका आनीक उत्सव दिसलो आनी म्हाका सुद्दां काम करपाची खूब म्हणजे हांव जर आयल्या उपरांत म्हाजें खंय तरी फुडें वचपाचें स्टँड आसा तें भाई खातीर आसता। एकंदर फर्स्ट म्हाका अशें दिसता की MGP BJP यांच्या वांगडा युतीच्या सरकारा वांगडा तुवें हे जे निवडून आयल्या कशें दिसता? युतीचें सरकार आसलें आनी युतीची तिकीट म्हाका मेळ्ळी त्या बरोबर जी युती आसल्या तेंच्यांनी तितलीच म्हाका आमच्या वांगडा प्रचार केल्लो आसा। मागीर युती आनी हे करून एग्जॅक्ट इतली तरी लीड आसपूच जाय आनी ही लीड युतीची आनी हेजी आसा हेय सुद्दां तितलेंच खरें आसा। कशें कितें जालें पळय हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदता देव वाडे आमी कित्या फाटी आसा तो वेळ आनी काळ आयल्यार तेन्ना हांव उलयतलें कित्या फाटी आसा पळय तेन्ना टायम येवनी आनी तो वेळ येवनी तेन्ना हांव तुमकां स्पश्ट सांगतलें हांवें सांगलें न्ही हांव जेन्ना टायम आनी वेळ येतलो पळय तेन्ना हांव उलयतलो तेजेर आमी विचारूय करतली की तो बूथ म्हाका कित्याक फाटी तुम्ही मॅक्झिमम बुथाचेर तुम्ही आघाडी घेतली तेजें कारण कितें आसलें? चडशा बुथार तुम्ही आघाडी घेतली तो एक सोडलो जाल्यार पळय जेन्ना म्हाका तिकीट जेन्ना आमकां 3 आमी इश्यूक आसली मोर्चेची 2 आमची भायर सरली म्हणजे आमच्या हितून उलोवप जालें आमचें डिस्कशन जालें आनी हांव रावलें तेन्ना प्रत्येक जाणा आख्ख्या मांद्र्यांनी आख्ख्या पेडण्यान माई येवकूच जाय ह्या सगळ्यांचें जें हें आसलें पळय माई जाय सगळ्या आख्ख्या पेडण्यान माई जाय ह्या हेतूसून जे तेंचें जें हें आसलें तेतूसून म्हाका खूब उमेद जाली आनी हांवें जो प्रचार केलो पळय तो खरो म्हणजे एक वोट मागूंक ना एक अशें म्हणजे मागीर तूं आतां पंच मेंबर आसा फुडें कितें? हांव तो पंच मेंबर आसा आनी जी म्हाजी जी जागा आसा ती आतां कोणाक बसोवपाची आसा ते आमी आमदारा कडेन उलोवन वाड्यार जी आसा पळय तेंच्या कडेन उलोवन आमी सगळी वाड्या वयली आमची जी आसा पळय कित्याक म्हाज्या वाड्यार तशी म्हाजे लोकय म्हाज्या बरोबर आसा म्हाज्या लोकांचें जें मत आसा म्हाज्या आमदाराचें जें मत आसा तेजेर उलोवन आमी आमच्या परतूय सांगूंक शकता जेन्ना निवडून येता तेन्ना सगळें सांगता पंचायतीन येवन की आमी हें करतले तें करतले तें हांव एक अशें कॅन्डिडेट उबें आसा जे म्हाका करपाची आवड जेन्ना लोकांनी निर्माण केली म्हाका निवडून जेन्ना लोकांनी दिलें जी आवड म्हाज्या मनात आसा लोकांची सेवा करपाची लोकांचे खूब प्रश्न आसा जे हांवें जाणले हांवें आज 20 वर्सां राजकारण केलां 20 वर्सां समाजान भोंवलां 20 वर्सां लोकांचे सुख दूख पळयलां ते सुद्दां एक खरी तांकां ध्येय दिवप हे सुद्दां राजकारण आसा तेंची सेवा करप हे राजकारणासून खंय तरी मेळटा ही एक संदी आसा पूण हांव तेतून सांगचें ना की हांव हें करतलें तें करतलें हांव अवश्य कितें करतलें आनी जेणी म्हाका वोट केला तेंचें हांव सदींच नांव वयर करतलें आनी जेणी म्हाका म्हाज्या खातीर रात दीस वावरल्या सगळ्या गांवची सगळे पंच सरपंच मेंबर तेंचें सुद्दां हांव नांव वयर करतलें हेच्या खातीर हांव झडटलें हांव तुका ह्या टायमार सांगचें ना की हांव हें करतलें तें करतलें कितें करपाचें खूब आसता पूण ताका आवड आसूंक जाय आवड आसली काय खंय तरी निवड जाता आयज म्हाका आवड आसली म्हणून हांव फुडें सरलें आनी हे हेतूसून म्हाजी आयज निवड जाल्ली आसा सो तुमकां सगळ्यांक हांगा आयल्या बद्दल हांव तुमच्या मना धन्यवाद। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माई कॉंग्रेच्युलेट करता माई एमची तिकेटीचेर जी सिंह सिंबॉलाक रावलेली आनी आयज ती 3486 मतां घेवन लीड घेवन निवडून येयल्ली आसा खरेंच हेच्या फाटल्यान आमचो आमदार लाडको आमदार आनी जेचे मोठे श्रेय आनी तेजी मिसेस सिद्धी आरोलकर तेंचें व्हडलें श्रेय आसा माई फाटल्यान ती खंबीरपणे उबी आशिल्ली
रात दीस ती वावरताली आनी आमदाराच्या साह्यान आयज माई इलेक्ट जावन येयल्लेली आसा. म्हणून हे जसो सगळ्या आमच्या मोर्जे मतदारसंघाचो विजय आसा तसोच भाईचो विजय आसा. भाईन केल्ल्या पोच जी काम 2.5 वर्साचो भाईन काम केला त्या कामाची पोच पावती माईच्या रुपान आयज मेळ्ळेली आसा. किरण तुवें बूथ मांद्रे गांव जर विचार केलो जाल्यार मांद्रे गांवांत सगळें एक बूथ सोडलो जाल्यार आमी सगळ्या बुथार लीड करता आनी भाईचं काम जो आसा ह्या बाकीच्या सगळ्या आमच्या कितें म्हणटा मांद्रे गांवच्या सगळ्या पंच मेंबरांनी सारको सपोर्ट केलो सगळ्या पंच आमी ज्या सरपंच आमचे मांद्रे गांवचे बाकीचे पंच मंडळ सगळे पंच मंडळी माई बरोबर आसलेले अशी गवाही सरपंचांनी दिल्ली. आमी म्हणटा आमचे 11 पंच मेंबर बाई बरोबर आसले. मांद्र्यान कितल्या पर्सेंट वोटिंग तुमकां मेळ्ळें? माई फूल एक बूथ सोडलो न्ही जाल्यार सगळ्या बुथार माई लीड करता. ओके